श्वान मार्टीन हे असे पहिले सरपंच जे आसा तेंच्यांनी हांगासर ते येयले हे सगळे पळयले आनी तांकां दिसलें की आमची गोरवां जी आसा ती हांगासर सुरक्षीत उरपाक शकता। हें पळयल्या उपरांत तेंच्यांनी ताबडतोब आमचे कडेन मोहीव केलो आनी जी गोरवां आसा ती आमकां सांगलें की तुमी 2 तारखेच्यान ती उखलून व्हरपाची आनी सगळो सपोर्ट जो आसा तो आमी तुमकां सगळें करतले। तेंच्यांनी एक शब्द दिलो आनी तेज्या प्रमाणे ते आपल्या उतराक जे आसा ते खरें उतारले। आमी गोरवां हांगासर हाडली तांकां दिसलें मागीर सर ताबडतोब मिनिस्टराक आनी आपल्या MLAक घेवन हांगासर प्रोग्राम करपाचो आनी तो प्रोग्राम तेंच्यांनी हांगासर घडोवन हाडलो। आनी त्या प्रोग्रामाच्या दिसा आमचे मिनिस्टर जे आसले तेंच्यांनी आमच्या कार्याची खूब स्तुती केली आनी तांकांय बीन दिसलें की आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीची गोरवां जी आसा ती हांगासर सुरक्षीत आसपाक शकता उरतलीं असो तांकां पूर्ण विश्वास जो आसा तो पटल्या नंतर तेंच्यांनी सगळे जे कितें सरकारी योजना ज्यो आसा त्यो सगळ्यो सरकारी योजना ह्यो सुटसुटीत करून सगळ्या गोशाळांक आमकां जर आसात पूण सगळ्या गोशाळांक मदत करपाची तेंच्या भितर जी उर्जा निर्माण जाली ती आमकां पळोवपाक मेवळी आनी हे सगळे इतर पंचायतींक तेंच्यांनी सांगलें की तुमी ह्या गोशाळेक सपोर्ट करपाक जावो। आमी जे आसा ते आपले कलंगूट वेगळे आनी हे वेगळे हें आसूंक उपकारना कारण गोरवां आमची आसा। तुमी सपोर्ट जो आसा तो मोठ्या प्रमाणान हे गोशाळेक करपाक जावो आनी तांकां सपोर्ट कर म्हणून सांगता आसतनाच तेणें आपूण स्वताच्या आपले मिळकतीनसून म्हणजे आपल्या बिझनसानसून हे गोशाळेक प्रत्येक म्हयन्याक आपूण आसा पर्यंत 50,000 रुपयाची 50,000 रुपया दिवपाची घोशणा जी आसा ती केल्ली आसा आनी ती तेंच्यांनी आमकां दिल्ली आसा।